गव्हर्मेंटान 5 कोटी रुपया हांगा काम करपा दिल्या. आमी फावंडेशन घातलें म्हणून काम जायना. तुमचो साथ जाव, तुमचो सपोर्ट जाव. जें काम स्टार्ट करतना तुमी सगळ्यांनी हें आपलें काम, आपल्या गांवचें काम, आपले गांवचें ब्युटिफिकेशन, आपले गांवांत सगळो फॅसिलिटी मेळटलो हें धरून समज तुमी आमी सगळे वशीत हातीन हात घालून जाल्यार आमचो गांवचो एक सुंदर गांव आमकां दीस पडटलो, सुंदर रस्तो आमकां दीस पडटलो, दोनी सायडीन बरी फुटपाथ आमकां दीस पडटली, वॉकिंग ट्रॅक आमकां मेळटलें आनी कोणी येतलो आरे वाह कितें केलां काय म्हणटले. म्हणून हें सगळें जावपाक जाय जाल्यार तुमचो सपोर्ट जाय. हर एक ह्या रोड सायडीन जे लोक रावतात तेंचो सपोर्ट जाय आनी तेंच्यांनी तशें दिलें जाल्यार हो प्रोजेक्ट जातलो. तर ही कामां विशेष करून पर्यटन खात्यामार्फत जी जातात ती जातात. ज्या खात्याच्या मार्फत ह्या पेडण्यातली जी प्रमुख जी ठिकाणं असतात अशा ठिकाणी सुशोभीकरण, रोड वायडनिंग आणि वॉकिंग ट्रॅक ह्या सगळ्याचो तितून समावेश आहे. ही कामां करीत असतना ह्या पयलीं जेव्हा मालप्या प्रोग्राम जालो तेव्हाय मी म्हटलेला आणि आजही ह्या भागातल्या सगळ्या लोकांना हात जोडून विनंती करताय की अशा तरेचो मोठो प्रोग्राम, अशा तरेचो मोठो प्रकल्प, ज्या प्रकल्पाच्या दोनूय रस्त्याच्या दोनूय सायडीन जी जागा आसा ती जागा लोकांनी स्वखुशीन हें काम करूंक दिवपाची. आज आमी बघतो की ह्या मतदारसंघात विकासाची खूबशीं कामां जातात आणि ह्याय फुडें मोठमोठे प्रकल्प जे आहेत ते ह्या मतदारसंघात येवचे आहेत. तर म्हणजे ह्या भागात रवींद्र भवन, आता सावळवाड्याचो ग्राउंड जा तोय ग्राउंड मोठो जावपाचो आसा, आयुष हॉस्पिटल येवचो आसा, त्या शिवाय क्रिकेटचो मोठो स्टेडियम येवचो आहा आणि सगळ्यात मोठा म्हणजे तमाम गोंयच्या लोकांचं स्वप्न आहा ते म्हणजे मोपा विमानतळ. हो विमानतळ ह्या भागात येवचो आहा. तर ह्या अनेक विकास कामाच्या माध्यमातून खूप असे रोजगाराचे संधी, व्यवसायाचे संधी आमकां उपलब्ध जातले.